Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आयज पेडण्या म्युनिसिपालिटीन आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांक सगळ्यांक आयज पाहणी केल्ल्या पाहणी म्हणजे पयली ते मार्केट आहलें पळय मार्केटाची मातशी हालत बेकार आहली तेका लागून ते फाल्यांसान ते काम स्टार्ट जातलें फाल्यांसान ते काम करून तेंचे आमचे गांवचे लोक हांगासर भाजी घेवन बसता नुस्तें घेवन बसता तांकां लागून खूब मातशें घातक आहलें तेका लागून ते फाल्यांसून काम चालू करूंक लायलां फाल्यांसून ते मार्केटान सगळें एक 4-5 दिसां भितर तांकां तें काम कंप्लीट जातलें तशेंच पळोवन मागीर हांवें म्युनिसिपालिटीक पयली केल्ली म्युनिसिपालिटीक तेजें काम खूब स्लो चालू आहलें तेका लागून तांकां आपयल्लें आहा फाल्यां आनी कित्याक तें काम जाता तितलें बेगीन दिवंक जाय तेंच्यांनी आमकां तें काम खूब स्लो आहा तें हांव सगळें तांकां घेवन बसोन जाता तितलें फास्ट करून तें घेतलो तशेंच मागीर हांवें आमचें गार्डन पयलें त्या गार्डनाक 50 लाख रुपया म्हणून तें गार्डन केल्लें त्या टायमार तेजे हालत अशी आतां जाल्ली आहा कित्याक गार्डनान पळोवनूच कोण तेंचे चुरचुरे करताले कित्याक ह्या गार्डनाची हालत पळोवन लोकांक हांगासर कितें पेडणेकार कोणूच भितर सरचे ना तें गार्डन पळोवन तें गार्डन पयलें आहा ते गार्डनाचें काम हांव करून घेतलो आमच्या मिनिस्टरांक घेवन ते हाडून तांकां दाखोवन तें काम करून घेतलो तशेंच आमचे पायलटान तेन्ना त्या टायमार हांवें तांकां एक हें केल्लो प्रॉमीस केल्लें कित्याक तुमकां एक शेड घालून दितलो म्हणून कित्याक ते प्रॉमीस हांव सदांच प्रॉमीस करता की ते फेल वचना ते प्रॉमीस तांकां फुलफील करून दितलो हांव तांकां हांगासर शेड घालून दिवपाचें आहा म्हाजो विचार तें हांवें सांगलेलें आहा म्युनिसिपालिटीक जाता तितले बेगीन तांकां ते पावसा पयलीं ते करून दितलो तशेंच हांगासर आमची प्लेस आहा पार्किंग प्लेस आहा तशेंच आमचे ते गाडे आहात धाकटे म्हाजो विचार आहा कित्याक हांगासर एक बरो प्रोजेक्ट घालपाचो आमी सदांच म्हणटा कित्याक म्युनिसिपालिटी आमची लॉसान चलता की हेज्या फुडें म्युनिसिपालिटी लॉसान चलची ना अशें प्रोजेक्ट आहा ते प्रोजेक्ट तकलेन येवंक जाय आनी ते करून दाखोवंक जाय तशें म्हाजें विजन आहा कितें हांव तें करून दाखयतलो आनी हांगासर असो विचार आहा कितें ते सगळें मोडून कितें एक न्यू प्रोजेक्ट हांगासर इलोसो करपाचो आनी ते इनकम आमच्या सोर्स एका म्युनिसिपालिटीक हाडपाचो कित्याक म्युनिसिपालिटीक सदांच आमकां पेमेंट पासून दिवपाक म्युनिसिपालिटीक त्रास जाता आमच्या लेबरांक आनी तांकां जाता तितलो हांव ट्राय करतलो कितें आमच्या म्युनिसिपालिटीक प्रॉफिटान हाडपाक आनी तें हांव करून दाखयतलो तशेंच मागीर आमचें एक व्हडलो प्रोजेक्ट आहा आमच्या 6000 आमची जागा आहा पळय म्युनिसिपालिटीची हांगासर आमचो एक प्रोजेक्ट आहा कित्याक हांगासर हॉल जावचें आहा आमचें आनी आमकां आनीक इनकम सोर्स बरो येवचो म्युनिसिपालिटीक तोय प्रोजेक्ट हांव घेवन बसतलो तांकां आनी तोय प्रोजेक्ट पळयतलो आनी जाता तितले बेगीन तो प्रोजेक्ट पास करून हाडून आमी तें काम स्टार्ट करपाचो विचार आहा तेचे अजून पालिकेक 2.25 कोटी बांदकाम फी आहा ती येवंक ना त्याच्या संदर्भात तुम्ही काय प्रयत्न बी केल्यात सरकार दरबारी ना फाटीं आयज आमचो मिनिस्टराक हाडलेलो स्पोर्ट मिनिस्टराक आमचो गावडे सराक हाडलेलो तेन्ना ताका सांगलेलें कितें आमचे हांगासर ऑक्युपन्सी पासून अजून तेंच्यांनी घेवंक ना ती ऑक्युपन्सी घेतली जाल्यार तांकां आमकां इनकम मेळटलो हांगासर इनकम सोर्स तेणी सांगलां कितें ती फायल फॉवर्ड करा तुमी आपूण तें करून दिता काम गोविंद गावडे सराक सांगलेलें आनी गोविंद गावडे आमकां खुबसो आमच्या फेवरान आहा आनी तो आमची सगळीं कामां करून दितलो अशें म्हाका दिसता आनी तो करतलो सुडा तर्फे एक 4.5 कोटी सुमार खर्च करून एक गार्बेज प्लांट उबारलेलो आयज किमान 10 वर्सां जावन गेली तेची अजून पर्यंत कांय उद्घाटनय ना तेची प्रक्रियाय ना त्या संदर्भात काय आहा भुमिका तुमची ना अजून हांवें थंयसर विजीट करूंक ना जेन्ना विजीट करतलो तेन्ना तुमकां सांगतलो म्हाजो विचार कितें आहा त्या प्रोजेक्टा बद्दल आनी तो प्रोजेक्ट चालू करपाचो आनी कितें करपाचें ही विजीट हांव मागतलो तातूंत